नमस्कार. हांव सेजर डिमेलो तुमकां कांय रुचीक गजाली घेवन आयला. सगळ्यांक मोग जेवणाचो तसोच म्हाकाय. आतां पर्यंत हांव फेसबुकाचेर जे स्ट्रीट फूड रांदतात तें पळयतां, पूण हांव ट्राय करिना. तें कित्याक तें उपरांत सांगता. उगडास म्हाका येता म्हज्या भुरगेपणायलो. म्हजी माय म्हाका जेवण बरयताली आनी जेयना जाल्यार कावण्यांक दिता म्हणटाली आनी असो हांव जेयतालो. शीताची म्हाका चड रूच नासली आनी आजुनूय ना, पूण जेवपाक कंपल्सरी आसलें. तोंडाक लावपाक मांस नुस्तें ना जाल्यार चलतालें, पूण मिरची आनी सामुसा म्हजे आवडेचे मेमे. पूण सगळ्यांचो आवडेचो म्हणटा तो म्हजो सोप. हांव इश्टागेर गेल्यार पयलो म्हाका सोप पाणटात. भायर वचत तर मोगान 1/2 पियेतात. एक दीस एक घोमत घोडली. कोण ना तें पडून हांव कुजनान घुसलो. दिसलें कितेंय पूण रांदचें म्हूण. रेसिपीचें पुस्तक उगडलें आनी रोस्ट कशें करचें तें वाचून मसाला घालूंक लावलो. हौशीत वारें मारून पुस्तकाचें पान पडतलें. म्हाका खबरूच ना. हांव मसालो घालीत रावलो. शेकी कितें रोस करतालो ताजो गेलो घोस्त. तेन्ना तान कुजनान आयज पासून पावोवन दवरूंक ना. तर आयकोया हांवें रचलेलो लेख. आमचें जेवण खाण हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान जो सादर करतलो एकलो न्हय पूण दोगां. म्हजो पूत बाब केविन डिमेलो आनी पयलेच फावटी दिश्टी पडटली म्हजी धूव बाय कॅरन डिमेलो लॉपिस. जेवणाचो लेख घोस्तान आयकात. देव बरें करूं. आमचें जेवण खाण हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुसलमान. जेवण खाण करतलो जाल्यार पयले सुवातेर कुजीन जाय आनी तें नितळ दवरूंक जाय. उगडास म्हाका येता आदले भुरगेपणावेलो. आमच्या घराच्या कुजनान अश्यो वस्तू आसताले. बुडकुलो, mud pot, आदोळी, cutter fitted on wooden platform, दवलो, ladle, फाटान, flat grinding stone, कोंबो, earthen pot, गायणे, strainer, काडाये, deep bottom pan, कोंफ्रो आनी सान्नान धाकणें, steaming vessel, कुयणे, earthen cooking pot, शिवगो, shavio maker, तवले, earthen griddle, वाण grinding stone. आदी आदी. आदले तेंपार पुरुमेंताचे फेस्त जाताले आनी त्या फेस्ताक आमी पावसाक लागता त्यो वस्तू घेवंक दवरताले. कांदे, मिरसांगो, सांबार, गरम मसाला, सुके बांगडे, सुंगटां बोंबील, गालमो आनी हेर सुकलेले खारे. पूण विसरोंक जायना माडी काजू फेणी आनी उर्राक. आतां सगळें जाला मुद्दार. पॉश किचन, इलेक्ट्रिक स्टोव, गॅस स्टोव, aluminium copper non-stick pans, stainless steel, pressure cooker, chopping boards, microwave, refrigerator आदी आदी. आतां धांवटी नदर मारुया आमचे हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान हाची जेवणा खाणाचेर. पयलें हिंदूचें जेवण. माडयेच्यो फोडी, भाजलेलें नुस्तें, तिसऱ्यांचो दंगर, सुंगटाचें, बोडयेचें, काराट्याचें किसमूर, वांयग्याचें बार, पणसाची दोणोस, ओल्म्याचें तोणाक, खतखतें, कालपुटी, आंबाड्याचें आनी बांगड्याचें उदामेटी, टोमाटाचो सार, कोंबयेची शाकुती, नाल्लांची कडी, सांबार, गरम मसाला, उसळ, चोण्याचो रोस, मुंगा घाटी, पापड. गोड वस्तू जशे परी मोदक्स, नेवऱ्यो, लाडू, कापां, फोडणी फोव, गोडातले फोव, सांसव, साकरभात, शेवयो, रोस, कोणग्यो आदी आदी.
आतां नोदोर मारुया मुस्लिम भाव भयणीचे रांदो. मटन बिरयानी, मुर्ग मसाला, बंगारे बैगन, सुका मटन, टमाटो की कड़ी, कॉर्न सीख कबाब, पालक कबाब, चपाती रोल्स, दाल ढोकला, मटन पालक, रोस्टेड पूरी, टर्की मसरी, स्वीट राइस, गोड खान स्वीट खीर कुरमा, सेविया का जंदाना, कस्टर्ड सेविया, कोनग्यो, लौकी की हलवा आदि आदि. आणि निमाणे सुवातेर क्रिस्तांवाचे जेवण खाण पोर्चुगेजीन 450 वर्सां गोंयांत राजवडकी चलयली आनी तांचे कांय प्रात आजुनूय दिसतात जशे परी सोप de camarão, caldo verde, peixe caldeirado, sardine, आंबोटी, कुल्ल्यांचे शेकशेक, नुस्तें recheado, apa de camarão, beef rolls, beef stew, assado, roasted pigling, balchao, cabidel, feijoada, arroz, pulao, fish mayonnaise, beef emsang, pork chili fry, choris pav, सांबारेची कोडी, salted tongue, pork vindaloo, sorpotel, sanna, caprial, शेंगो, शिणाण्यो, रिसॉयस, क्रॉकेट, स्टफ्ड पापड आणि आदी आदी. गोड खान, बिबिंका, बोल, कोयलोऱ्यो, न्योऱ्यो, गोडशे, बाटिका, दोस्तग्राम, दोदोल, देदोस, कलकल्स, आलेबेले, बोलिना आदी आदी. हे सगळे प्रात आयकून तोंडाक उदक सुटलें. तर कोणाक खोशी आसा जाल्यार येवचें. मांडोवी नदीन देगेर म्हजें घर. रावता तुमचेर घालूंक नदर. आदेवस. कोंकणी उलय, लंडन फुलय, साउथ हॅम्प्टन, UK. ओके देन बाय. अरे बाय म्हटल्यार ग्रिना बायक राग येतलो. बरें तर मोग आसूं दी.